मेर्शेस कितलीशीच वर्सां जाली आमी एक्वायर केलो. 30,000 स्क्वेअर मीटर जागो आहा आनी हो कित्याक एक्वायर केल्लो? एक परमनंट एक्झिबिशन सेंटर करपाक, गोवा बाजार. आणि थिंगा म्हाका दिसता 300 ते 400 महिला प्लस सेल्फ हेल्प ग्रुप परमनंटली थिंगा हाडून आपलो प्रोडक्ट थिंगा विकूंक शकता. म्हाका दिसता गोंयान काजू आमचे जे बियो आहा ते इतले फामाद, पूण आयज जर तर काजू हाडूंक वचत आमी जाल्यार शॉपां गोंया भायले कोण तरी येयल्ले आनी तेणी शॉपां घातलेले आनी ते काजू विकता. गोंयचे काजू विकता, महाराष्ट्रासूनय हाडून ते विकता, डुप्लिकेटूय ते विकता. म्हाका दिसता आयज गोंयच्या महिलांन चिंतपाची गरज आहा आनी सरकारानूय चिंतपाची गरज आहा. जो तर आमी वुमन एम्पावरमेंट म्हणटा जाल्यार आमी खऱ्यांनीच महिला शक्तीक वो गोवा बाजार घालून दिवचो पडटलो. आनी म्हाजो रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की तेणे फुडल्या 10 ते 15 दिसांनी ही फायल जर तर म्हाका क्लियर करून दीत जाल्यार हांव 1 वर्सा भितर हो बाजार उबारता, इतली हांव गॅरंटी हिंगासर जितकी महिला आहा तितल्यांकूय दिता. परमीट करता जेणे करून आयज पर्यंत विकास आमी शहरांनी पळयला, आमकां विकास ग्रामीण वाठारांत पळोवपाक जाय. आमी स्मार्ट सिटी करता ती आमी पणजेन करता, नो डाऊट. म्हणजे शहरांचो विकास एक सर्टन लेवलाचेर पावला. तुम्ही मुद्दामून पळयात, मडगांव पळय, पणजे पळय, फोंड्या पळय, दिवचल पळय, म्हापशा पळय, वास्को पळय, सगळी शहरां विकासाच्या बाबतीत खूप वयर येताना आमकां दिसता. पण आमी म्हणटा जाका मूळ गोंयकार आसा, जो खरो गोंयकार आसा तो एकदां म्हणजे मोठ्या प्रमाणात हो ग्रामीण भागात रावता. आणि त्या ग्रामीण भागात रावता त्या गोंयकाराचो जर विकास जातलो आसत म्हणजे थंयसल्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचोय विकास आणि थंयसल्या मनशाचोय विकास जाल्यार म्हाका दिसता RDA सारकिल्या DRDA सारकिल्या डिपार्टमेंटात मोठ्या प्रमाणात काम करप अत्यंत गरजेचें आसा.